नमस्कार. गोवा मिडेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. दाबोळे MES कॉलेज जंक्शनार राती फेटल ॲक्सिडेंट. न्यू वाड्यावेलो 54 वर्साचो प्रसाद फोणेकार आगताक गेलो. 2 टू व्हिलरींचो ॲक्सिडेंट म्हूण कळटा. कोणाची चूक ॲक्सिडेंट कसो जाला ते अजून कळिल्लें ना. केस वेर्णा पुलिसी कडेन पावल्या. मुरगांव हायवेचेर हो ॲक्सिडेंट झोन जाला. ह्या जंक्शनार आत्र्या पयऱ्यान ॲक्सिडेंट जातात. कदंबा परत बंद पडली. हे खेप केरी पेडण्या पणजे रुटार. एक्सेलरेटर केबल तुटलो म्हूण कारण. कॉलेजीची भुरगीं कामार वचपी लोक बरोच वेळ आडकून उरलो. ह्या रुटार आदींच बसी कमी. निमाणे बसीचो कंडक्टर आनी ड्रायव्हरान कोणाच्यो गाडयो स्कूटरी आडावन लिफ्ट घेवन पॅसेंजराक म्हापशा पणजे पावंक आदार केलो. सर किती आल्या? एक्सेलरेटर केबल तुटला. खंयसून खंय वचप हे बस? पणजी म्हणजे केरी पेडणे पणजी. कितल्यांक सुमार जाले? आता जस्ट आता. ओके. तरी आम्ही लोकांक 4 व्हीलर उभे करून लोकांक धाडले. आम्ही चडशे पॅसेंजरांक सेवा केली. ओके. चडशे धाडले. ओके. 4 व्हीलर कोणाचे उभे करून लोकांक धाडले. सगळ्या पॅसेंजरांक कोणचे हे आले थोडे डॉक्टर काय धाडटले जाता तितले आम्ही ऍडजस्ट करून धाडटा. ही फर्स्ट टाइमच का सर? फर्स्ट ओके. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण शेनवारा गोंयांत येता. ती पणजेन नवे कस्टम म्युझियमाचें उक्तावण करतली. टॅक्साचो ब्रेकअप, जीएसटीत आस्पावीत वेगवेगळ्या करा विशीं म्युझियमात म्हायती मेळटली. लोकांची टॅक्सा विशीं जागृताय जातली. भारतांतले हे सगळ्यात मोठे म्युझियम आसतले म्हूण मंत्री आनी जीएसटी कावन्सिलाचो वांगडी मॉविन उलयला. 11 तारखेर एक कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज एंड जीएसटी म्युझियम उद्घाटन तेजे उद्घाटन जावन आसा. आमचे युनियन फायनान्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन जी 11 तारखेर ती येता आनी तेजे उद्घाटन करता. ऑल द प्लेथोरा ऑफ टॅक्सीस रायट फ्रॉम इन्सेप्शन when taxes were levied in this big country, culminating finally into the indirect taxation called GST. हे सगळे एक स्टेप बाय बरे स्थितीत तिका एक्सप्लेन केले आसा. समजणी लोकांक मेळपाक की टॅक्स जे दिता तेंचेच कल्याणा खातीर, टॅक्स जे कलेक्ट करता ते देशाक हिता खातीर, हे पयशे डेव्हलपमेंटा वयता, हे पयशे सरकार चलोवपाक वयता. ते सगळे तिका एक्सप्लेनेशन बरेच भाशेन हिस्कुटायन लोकांक समजणी मेळटा तशें हो म्युझियम केल्लो आसा. सगळे लोकांनी वचून तो एकदा उद्घाटन जातकच मुद्दम वचून पळोवपाचें. हें एक एट्रॅक्शन जावं, ट्युरिस्ट एट्रॅक्शनूय जातलें आनी हें गोंयांत जाता. असलो म्युझियम आख्ख्या देशांत खंय Where exactly it will be? the old custom house opposite Captain of Ports building on the other side. बॉलिवूड सिंगर रॅपर मिका सिंगाक हणजूण पंचायतीची नोटीस. हणजूण दर्यादेगेर बिल्लाचें काम बंद करचें म्हूण नोटीस. CRZ कायदो मोडून बेकायदेशीर कन्स्ट्रक्शन चल्लां म्हूण थळाव्या एक्टिविस्टान पंचायत आनी TCP कागाळ केल्ली. सरकार पंचायत कांयच ॲक्शन घेना जाल्यार कोर्टात वचपाची तयारी. हिंदीन सांगता, मिस्टर मिका सिंह कोई भी नहीं है तो मेरा गांव मेरा प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ. एक व्हडलो सेलिब्रिटी आसा मिका सिंग म्हणटा पळय तो सिंगर आसा. तेणें हांगा म्हाका दिसता प्रॉपर्टी घेतल्या आनी टोटल वायलेशन म्हणजे A to Z 100% वायलेशन केलां. आनी आपणाची पयली एक बांदला घर तेन्ना आनी बाकीची एरिया ती सगळी कॉन्क्रीट घालून तो कवर करता आनी फुडली व्हडली बिल्डींग बांदपाक सोदता. तुमकां सांगपाक सोदता हांव कितें, बिचाच्या भितर हो गेला. हायटायड लँड 3 मीटर भितर आसा आनी हायटायड लँड भितर तेणें पयली रिटेनिंग वॉल बांदल्या आनी मागीर कॉन्क्रीट सगळें फूल घालून तेणें आपणाचें काम करता. विथ द हेल्प ऑफ ऑथॉरिटीज. तांकां कोणाचोच भंय ना. कित्याक आसा ऑथॉरिटीज रिलक्टंट आसता हांगासर हे घेवपाक, एक्शन घेवपाक. आनी तेंचे मनीस म्हणटा तुम कुछ भी करो,
तुम कुछ भी करो कुछ नहीं हो जाएगा म्हणटा. हांव तांकां सांगपाक सोदतां आमच्यो ऑथॉरिटीज जर एक्शन घेयना जाल्यार आमकां म्हणटा तो एक ऑप्शन आसा म्हणटा तें कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट आसा, हायकोर्ट आसा आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां हांव जर एक्शन घेयना हेजें एक्शन घेयना ऑथॉरिटी जाल्यार 110% विदीन 10 days हांव कोर्टान वयतलो एक्शन. कित्याक सांग आमची हो दर्याचो धूप करतात हेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या गांवकारांचेर ट्रेसपास घातल्या आनी तांकां आतां परत परत पुलिशेन वयचें पडटा. गोंयांतूय कोविड केशी वाडटा तरी भिवपाची गरज ना. लोकांनी मास्क घालचे, वाशीन घेवचे म्हूण एक्सपर्ट कमिटी सांगता. आरोग्य मंत्री विश्वजिताचे येजमानकेन एक्सपर्ट कमिटीची बसका जाली. 60 वर्सां वयल्यांनी बुस्टर डोस घेवचो. ल्हान भुरग्यांक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी वाशिनां दिवची म्हूण कोविड टास्क फोर्साक समितीची शिफारस. People, those expert committees, viewers, everybody should wear masks. Wear masks wherever they go in crowded places, public places. They should mandatory wear. Government can't always bring rules, regulations and सक्ती केल्या म्हणून लोक पाळटा म्हणून तशें नासता. ते प्रत्येकाने आपापल्या जिवनाची काळजी घेवपाची गरज आहा. As an individual and a citizen, appeal from the expert committees, wear a mask, social distance. My appeal to all the people in the state of Goa and all the younger generation, your parents, your elders, your grandparents who are eligible for this precautionary dose, please make sure that they take this precautionary dose, because as we were discussing among the experts, there was also a discussion saying that how does the virus, when it affects a person who is above 60 or maybe having comorbidity, but this immunity of every person is different, so it can affect a person in a different way. Sometimes it can even lead to mortality, so it is very important that a person takes the precautionary dose. आम्ही कितें ठरयलां की even private doctors जे pediatrician असले, there are few pediatricians and doctors who have been a part of the expert committee for so many years, for the last couple of years, and basically their view also was not only in pediatric hospitals but also in their clinics we should allow them to give the vaccination, which we have said that you should be allowed to give, and there is no restriction that they will be allowed to give. So that will be one of the recommendations of the expert committee. So I think everybody was unanimous on that. That should be done. एकदम माइल्ड असं ते, एकदम माइल्ड म्हणजे बॉडी काय कळा बी ना केन्ना केन्ना. आमच्या मदीं आतां कोणाक कोविड असल्यार बी कळचें ना म्हणून ते वेगळें दिसलें जाल्यार वचून टेस्ट करपाचें आहा. पण आतां केंद्र सरकारान बी सांगलें टेस्टिंगाचेर भर दियात. टेस्टिंग करपाची गरज आहा. तुमकां जर दिसता की बॉडीन वेगळ्या तरेन तुमकां दिसता, गो एंड चॅक युअर सेल्फ. तें कांय ना सद्या म्हाका सद्या आमी मास्काचेर लक्ष दिवंक जाय, सोशल डिस्टन्सिंगाचेर दिवंक जाय. सगळीकडे नी जग रिएक्शन केल्यार हें जाता. आनी आमी ते प्रत्येक राज्याचें पळयलां, पीक कसो वयर वयता, फ्लक्च्युएट कसो जाता, परत देंवपाक चालू जाता. सो मातसो ऑब्जर्व केल्यार बरें न्ही. बेश्टें नी जग रिएक्शन कितेंय केल्यार कोविडांतल्यान आतांच भायर येता. मनस्थिती लोकांची आतांच बदलूंक लागल्या. पण त्याच बरोबर आमी सगळ्यांनी कॉशियस रावपाची गरज. जे कितें प्रिकॉशनाचे जे संदेश सरकार दितात ते संदेश ताका सहकार्य लोकांनी केल्यार खूब बरें जातलें. म्हणजे आमी लोकांचें जीवन आमी सुरक्षीत दवरूं शकता. कायदो शिक्षण आनी संशोधन विशीं आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ गोंयांत सुरू जाता. सांकवाळे उपासनगरांत बार कावन्सिल ऑफ इंडिया ट्रान्झिट कॅम्पाचें आज उक्तावण. जुलयात पयले बेंची खातीर एंट्रन्स टेस्ट. पर्मनंट कॅम्पस धारबांदोड्या येतलो. गोंय सरकारान थंय जागो दिला. 3 वर्सांत थंय विद्यापीठ उबें. 20% सीट गोंयकारांक राखीव. Tomorrow at 4:30 p.m. we are going to hold a very big program. The India International University of Legal Education and Research, Bar Council of India is going to establish here in Goa, and the building which we have got for this institution is going to be inaugurated tomorrow. This university is a world class and first of its kind. This will be a very unique institution, particularly for the country as well as the Asian region of the world. The institute has got 50 acres of land from government of Goa in Dharbandora, where we will establish the
permanent structure, that the multidisciplinary courses will be there, right from undergraduation in law up to research. The LLD, everything will be there. And our studies, our education will be based on multi-customized, creative law learning programs with proper integration of law. The dual degree programs will also be there. The Juris Doctor. We are going to collaborate with several foreign universities, the top universities. We are already in touch. Some of the universities of the world, they have already given their consent, and they are rather interested in collaborating with the India International University at Goa. And dual degrees means our students who are interested, they will be allowed to practice in other countries with whom we are going to collaborate. How many seats are there, sir? 120 for undergraduation, 30 for LLM. And later on? Next year we will increase the number of sections. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. NHAI केलो गिनस वर्ल्ड रिकॉर्ड. अमरावती ते अकोला 75 किलोमीटर हायवेचे हॉट मिक्साचे काम NHAI 105 वरां आणि 33 मिनटांनी केले. नव्यान बांदिल्लो हो रस्तो राष्ट्रीय महामार्ग 53 चो भाग. NHAI चे 800 कर्मचारी आणि कंपनीच्या 720 कामगारांच्या पंगडान हो रेकॉर्ड केला. मंत्री गडकरीन टीमीची तोखणाय केली. I am very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI, on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav announced by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji, successfully completed a Guinness World Record by constructing 75-kilometer continuous bituminous concrete in single lane on NH 53 between Amravati to Akola. Total time taken is 105 hours and 33 minutes. I once again congratulate all the engineers from NHAI, contractor Mr. Jagdish Kadam from Rajpath Infracom Private Limited, consultants, all the workers and the machine operators for achieving this world record. I look forward to see the work from Amravati to Akola is completed by the end of 2022. फोंड्यात तिसरो जिल्लो करूंक रवीचो यत्न चल्ला. ताका वीज मंत्री सुदिनाचो तेको. तिसऱ्या जिल्ह्याचे हेडक्वार्टर्स खंय बस स्टँडाचे सरकारी सुवातीत करूं येता. फोंड्या RTO बिल्डिंगे लागसार वीज मंत्र्यान 200 kV ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण केले. चिरपुटे शापूरचे लोकांक खंय फुडली 25 वर्सां भंय ना. तिसऱ्या जिल्ह्या खातीर रवीक सुदिनाचो तेको. KTC बस स्टँडा कडेन 92,000 स्क्वेअर मिटर सुवातीत खंय जिल्लो हेडक्वार्टर्स करूं येता. हांगा तिसरो डिस्ट्रिक्ट जावचो म्हणून आमचो रवी बाब प्रयत्न करता. प्रयत्न जावपाकूय जाय. आनी तिसरो डिस्ट्रिक्टात ज्यो बिल्डिंगो, जो कॉम्प्लेक्स जाय सगळे तरेचो, जी सेंट्रल ऑफिसां जाय, जी अग्रिकल्चर बिल्डिंग्स जाय, त्यानंतर बाकीचे सगळे त्यो हांगा करपाक तांकां मेळटा. तांणी ते हातांत घेवचें, कारण हांगचें राहणीमानूय आपोआप वाडटलें. वीज पुरवण्याचेर केल्ल्या वक्तव्याचेर सुदिनाची फातोड्ड्याच्या आमदाराक ही जाप. सगळ्यांत म्हत्वाची पॉवर डिपार्टमेंटाचेर टिको करता कोण तरी एक मंत्री, आमदार, माजी मंत्री करता. ताका खबरूच ना. जेन्ना फातोर्डा किंवा आजूबाजूक लायट वता तेन्ना वेर्णाक तोच स्वता फोन करून सांगता की ती मातशी कमी कर आनी आमकां दी. तशें आसपाक जायना. ज्या कडेन रोड वाडयला थंय थंय आमी एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर घालता. एक वेर्णा आनी एक आमी सालिगांव, ही दोनूय सबस्टेशनां
कित्याक रिटेंडर जाली, कितें जालें ताच्या फाटल्यान हें मातशें त्या आमदारान चवकशी करपाक जायची. फोंड्या RTO बिल्डिंगे लागसार ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण जालें. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक हांवें सांगिल्लें की हो तांच्या फंडांतल्यान हो ट्रान्सफॉर्मर बसया. पूण कर्मधर्म संयोगान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हांव ना जालो आनी जें मुखार काम जावपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना. परत कोवीड आयलो आनी तो तुमकां आसा त्या घरां आनी वयल्यान ते ताका 25 वर्सां पुरो. उणीवेलो नालो उसपून नितळ करपाचें कामूय सुरू केलें. हे योग्य रितीन डिसेटींग जावपाक जाय. हेचेर आमची नजर आसतली. ह्यो प्लॅस्टीक ज्यो बाटल्यो आसा हे फाटले खेपी खुबशे पत्रकारांनी न्यूजूय केल्ली हे सगळे नालांनी हाडून उडयता म्हणून. आतां नालो योग्य रितीन क्लीन जावपाक जाय. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. RBIचे रेपो रेट वाडोवन म्हारगायेचे संकेत. रेपो रेट 50 बेस पॉइंट्स वाडोवन 4.90%. चालू अर्थीक वर्सा अर्थवेवस्थेचे वाडीचो अदमास 7.2%. गव्हर्नर शक्तिकांत दासान घोशणा केली. बँकांची घर गाड्यांची रिणां EMI म्हारग. क्रेडिट कार्डा वरवीं UPI पेमेंटाक बावटो. सुरवात रुपेन. सहकारी बँकांची हावसिंग रिणांची मर्यादा वाडयली. And based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. The protracted war in Europe and the accompanying sanctions have kept global commodity prices elevated, and this is across the board. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for 2022-23, that is for the current year, is retained at 7.2%, with Q1 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, with risks broadly balanced. पास्टर डॉमिनिकाच्या चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या मर्सिडीसाचेर टॅक्स माफी फाटी घेवंक सरकाराच्यो हालचाली. 2014 केल्ली टॅक्स माफी रद्द करपा विशीं डॉमिनिकाक रिकव्हरीक नोटीस. 7 दिसांत जाप मागल्या. धर्मांतर प्रकरणांनी जामिनार आशिल्लो बिलिवर्स पास्टर सध्या हॉस्पिटलांत एडमीट. ताका खंय मंगळारा सांजे जोर आयलो म्हूण हॉस्पिटलांत. एज अ तुमी एडवोकेट डॉमिनिक यांचे तुमचे काय क्लॅरिफिकेशन इन द सेन्स तेंच्यांनी एक नोटिफिकेशन इश्यू करचें पडटा. दे हॅव टू इश्यू अ नोटिफिकेशन. सो टुडे देर इज नो एब्सोल्यूट नोटिफिकेशन टू गेट दिस पर्टिक्युलर exemption revoked. There has to be a notification for that, for revocation, which is absolutely not. It is not their case also that the vehicle was not in the name of trust, or we are not the trust, or we are not even using it for the trust purposes. That is not their case. They say on the basis of legal opinion of the law department that it is such luxury vehicles cannot be used for charitable, whereas the rule does not say so. Rule only says, Rule 22 to be specific, says that charitable trust vehicles tax should be exempted. That's it. All charitable trust. They don't say that luxury or no luxury, nothing. That is silent. Now they are interpreting on the basis of law opinion, and in fact the law opinion had given an opinion that the law has to be amended subsequently, which has not been done as of now. And now this particular notice is issued, targeting us for the first time. Targeting? Yes, I would say targeting. Because after 7 years it is FIR and immediately issuing a notice is targeted. राम सेतूच्या पुराव्यांक नीट. हिंद महासागरात जिओफिजिकल सर्वे जाला. उदकाची पातळी वाढून सध्या राम सेतूचेर सँड बार्स आयल्यात. तांचे ड्रिलिंग करून राम सेतूचे सॅम्पल काडटले.
राम सेतूचो काळ सोदप चल्ला. NIOचो संचालक प्रुडंटा कडेन उलयलो. राम सेतू संशोधन प्रकल्प 3 वर्सांत जावपाचो. संवसारीक महासागर दिसा दोना पावला NIO सुवाळो. Ram Setu we are working. Actually, we have conducted one field trip in Ram Setu. In fact, 2 field trips now we have conducted, and we have done already geophysical survey. So what we are next round we have with this geophysical survey we have tried to locate the location where it could be, and there we are going, because right now everywhere sand is there. It is submerged with sand thing. So what we are going to do that we will take drilling project in that area, collect the samples, and then once the samples we get from those areas of from bridge part or something, more result will come, and then we'll be able to tell something about that. Next 2 years we'll be able to do that. See, sea level is increasing. There is no doubt about that. Particularly what has happened, the global warming. Everybody is aware of global warming. Temperature is going up, and particularly in Indian Ocean. If you see Pacific and Atlantic, they are pole to pole. But Indian Ocean, we have low latitude land boundary, because north it is not going up to pole. So ocean circulation is not very fast. It is sluggish. So hitting in this part is more. So per decade it is hitting by about say 1.15 or 1.6 degrees centigrade. Whereas other ocean they are hitting by 0.1 or something like that. So if it continues like that, many of the coastal areas will be submerged. Particularly it will be danger for Bangladesh and east and west for Goa part of that. A lot of Bombay part will be submerged, but it means it will not immediately it is going to happen. But some threat is there. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.